साहेब आयजूच एक न्यू हें म्हणटा तो स्वप्नेश शेलेकर तो तेका कॉल करून कोणे तरी कार्यकर्त्यान खंय धमकी दिली. कोण तरी कार्यकर्तो न्ही तो सादो कार्यकर्तो न्ही, कोण तरी कार्यकर्तो न्ही तो कितें डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपीचो तो सारको दिश्टी पडटा तांचे बरोबर. थंय ताचे फोटो आहा तांचे प्रदेशाध्यक्षा बरोबर, नरेंद्र सावयकरा बरोबर. तो तांचो एक लिडर. सो एक मनशाक जो मारला, एक ST एक्टिविस्टाक मारला, ते पचले हे समजून आता बीजेपीचे लिडरूच न्ही एक्स लिडर पसून आता लोकांक धमक्यो दिवंक लागले ओपनली. हाजेर आनी प्रूफ खंयचे उरला की ही जी पार्टी आहा ती ही बाउन्सर जनता पार्टीच जाल्ली आहा. ही भारतीयता ही न्हीच, हे भारतीय संस्कृती न्हीच की फोन मारून जे मनीस गोंय राखपा खातीर झगडटात तांकां धमक्यो दिवप, तुमकां आपूण हें करतले तें करतले म्हूण सांगप. ही कसली संस्कृती, कसलें राम राज्य. त्या रामाक मारलो पचलें, आतां हाका करुया म्हणून अशें चिंतलां आसतलें तांणी. आनी हांव मागतां सरकारा कडेन, चड करून गव्हर्नरा कडेन, गव्हर्नरान त्या दिसा पयर स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की वी हॅव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दीस म्हणून. हाव यू विल गेट टू द बॉटम? अरेस्ट दीस फेलो इमिजिएटली. हो स्वप्नेश शेल्लेकराक जी धमकी दिल्या ताका इमिजिएट अरेस्ट करपाक जाय. अरेस्ट जर करना जाल्यार सरकारचे डायरेक्ट इंटरफियरन्स आहा इन एवरी पॉलिटिकल दीस. नॉट ओन्ली दीस, सरकार बॅक करता एक्टिविस्टांक अटॅक कर म्हणून. ही मोहीम जाल्ली आहा बीजेपीची अशें क्लियर कट जाता. हे सिद्ध जाता की आज बीजेपीचो एक डिझायन करून प्लॅन करून एक मोहीम चालयल्या फक्त सगळ्यांक तोंडां बंद करपाक. जो कोण उलयता, जो कोण एक्टिविजम करता ताका न्हिदोवप पयलो. आनी प्रॉमिनंट मनशाक मारिल्लो आहा दुसरो आतां स्वप्नेश शेल्लेकर, ताका धमकी दिल्ली आहा. सो ती धमकी जर पचली ना आमी पळयता कंप्लेन ना. आतां ते पळय रामाच्या मॅटरान ते म्हणटात की ताणें स्टेटमेंट दिवंक ना. स्वप्नेशाच्या मॅटरान कितें आहा, कितें गेलें पुलिसान, खंय गेलो राहुल गुप्ता, कितें जालें तांचें, काय रावल्या कोणाची डायरेक्शनां घेवपाक, कितें उलयतात रे. डायरेक्ट सरकाराचे पक्षाचे जे रुलींग पार्टी आहा ताचे रोल आहा मरे हातून. हाव कॅन यू डिनाय दॅट? पयलीं सांगलें कोण तो नायक, तो आपलो सोयरो न्ही, हाजो न्ही, तो न्ही, तो न्ही, तें सांगलें. आतां हो कोण, होय कोण न्ही, हो तुमचो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट न्ही. फोटो आयिल्ले आहा म्हाका धाडल्या कोणे कोणे. त्या फोटोचेर कोण दिसता तो तुमी नवेच काय म्हणून आतां नाटक कितें रे ते तुमी नवे केन्ना व्हरून ते पयलींचें नाटक. आतां पळय हें कितें होच मरे तो काय हो दुसरो बदलून बी आयला कितें रे. डायरेक्ट बाउन्सर जनता पार्टी जाल्ली आहा ही गोंयची बीजेपी म्हणल्यार बाउन्सर जनता पार्टी. आनी हे लोकांक धमक्यो दितात, लोकांक मारतात, तांकां जाय तें करूं येता म्हणटा. कितें म्हणल्यार आमचे कडेन नंबर आहा. सो आमी गोंय विकतें घेतलां. कितें विकतें घेतलां? व्हरून घाटार विकपाक. हें आतां GMR जें करता तें ताजे कडेन पयशे खाल्या आनी ताच्या हातान सगळें पेडणेच दिल्लें आहा जाय तें कर म्हूण. आनी पेडणेकार सुशेगाद म्हूण. आतां सुशेगाद ते ना, तेय उठल्या आनी ते उठ्ठकर कितें जाता तें कळटलें तांकां. ती 48 आवर्साची जी डेडलायन तांणी दिल्या ती सरकाराक अशें जर दिसता की ते कांय करचें ना जाल्यार आमी तांकां बॅक करतले, तांचे भितर जागृताय हाडटले आनी तांकां तांचे अधिकारा खातीर झगडूपाक कसलेंय जें बॅकींग जाय तें सगळें आमी दितलें.